कोरोना केशींचो देंवलो आलेख 2 दीस 90,000 दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत मंगळारा 75,809 नवे दुयेंती सापडल्यात, पूण मरप्यांचो आंकडो मात वाडलो. स्वप्नील वाळके खून प्रकरणात भाजपान थळाव्या आमदाराक धरला जबाबदार. भाजपा तपासांत हस्तक्षेप करिनाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. मोबाईल टॉवर 1 किलोमिटराचेर आसूनय ऑनलायन स्टडी करपाक येतात अडचणी. सुबदोळे, पाडी, बार्शेच्या भुरग्यांच्यो तशेंच तांच्या पालकांच्यो ह्या बाबतीत जायत्यो कागाळी. अपघात जाले त्या संबंधान कागाळी केल्यो तरीकय रस्त्यांचो प्रश्न पडना जाग्यार. दवर्लीकर रस्त्यांची अवतिकाय पळोवन जाल्यात बेजार. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. सध्याच्या परिस्थितीन भुरग्यांच्या शिक्षणाक ऑनलायन शिक्षण प्रक्रिया मजत करता, पूण सगळीच कडेन तें शक्य ना. कांय वाठारांनी सामकी उणी वा कांय कडेन कनेक्टिव्हिटीज मेळना. सुबदोळे, पाडी, बार्शेच्या भुरग्यांच्यो तशेंच तांच्या पालकांच्यो ह्या बाबतीन जायत्यो कागाळी आसात. मोबाईल टॉवर 1 किलोमिटराचेर आसूनय तांकां ऑनलायन स्टडी करपाक अडचणी येतात. शारांतल्या भुरग्यांक बरें मोबायल नेटवर्क मेळटा, देखून तेंचो ऑनलायन अभ्यास व्यवस्थीत चलता. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी बरी मोबायल कनेक्टिव्हिटी दिवपाक सरकार कित्याक अनमनता? सुबदोळेच्या पालक आनी भुरग्यांनी प्रस्न विचारला. हे समस्येचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर संबंधितांनी यत्न करचे. राज्य मंत्रिमंडळान हालींच गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर 2020 पॉलिसीक मान्यताय दिल्या, जातून खाजगी वा भौशीक सुवातांचेर मोबायल टॉवर घालपाची तरतूद आसा. मुखेलपणान सरकारी सुवातांनी मोबायल टॉवर उबारतले अशें उतरय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें. नेटाचे कनेक्टिव्हिटी नाशिल्ल्या कारणान खूब प्रॉब्लेम जाता. आतां हांगा जर पळयलें जाल्यार 2.5 किलोमिटर टावर आसा, पूण तेची कनेक्टिव्हिटी इतले थर्ड क्लास आसा. रिलायन्स जिओचो टावर तो 4G म्हणटात आनी 2Gची स्पीड ताका मेळना. आतां समजा एक ऑनलायन टिचर शिकयता, समजा एका भुरगो शिकता, टिचर कितें उलयता तें आयकपाक येना, ओन्ली बफरिंग जावप आनी भुरगो कितें उलयता थंय आयकपाक येना. एक सादो जर एक युट्यूबाचेर स्टडी मटेरियल जर तुमी सर्च केलें तें तर सोडून दिवपाचें. एक फोटो डावनलोड जावपाक 1 मिनीट वता. सो अशा टायमार जे रुरल जे एरिया आसा पळय ते भुरग्यांक शिकपाक व्हेरी टफ. म्हणजे ऑलमोस्ट दोंगराचेर बी वयचें पडटा, झाडांचेर बी चडटा पळय त्या टायप नेटवर्क सोदचें पडटा. इवन इतलो लागीं टावर आसा पूण हे प्रॉब्लेम सिटी एरियेक फेस करचे पडना. सो सरकाराक सांगपाचें म्हळ्यार येतलें की फक्त सिटीच्या भुरग्यांचेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करपाचें, फक्त ते भुरगे शिकपाचे आनी गांवांतले भुरग्यांक कितें करपाचें. रिचार्ज पॅक जे आसता पळय मोबायलाचें तितलेच सेम पयशांचे मारता की आमकां कितें एक्सटेंशन आसना. सो जेन्ना आमी सेम अमावंट जेन्ना आमी पे करता पण आमकां सेम क्वॉलिटीची मेळपाक जाय, कनेक्टिव्हिटी आमकां मेळपाक जाय. टावराचे खूब प्रॉब्लेम आसा आमच्या गांवांनी रेंज मेळना हें खरें. पूण टावर घालपाक गेल्यार लोक आडयता, लोकांक अपूज आसता, ग्रामपंचायती अपूज आसता. लोक म्हणटा माड लागना, शेतां माल पडटा टावर घातल्यार, अशी लोकांक समज जाल्ली आसा. पूण हे टावर हे अत्यंत गरजे आसा. आतां शिक्षणा खातीर प्रत्येक भुरग्याक मोबायल घेवन दिलो, पूण तो मोबायल चल्ला हें खरें. पूण सरकार म्हणून कितें करतलो? सरकार टॉवर हाडपाक घाल्यार लोक आडयता आनी लोकांक रेंज जाय, लोकांक दोनी जाय. कशें करप हें लोकांक समजूंक जाय की आपणाक आपल्या भुरग्याक शिकपा जाय. आनी आतां रेंज ही अत्यंत गरजेची जावन आसा आनी लोकांनी तें मानून घेवपा जाय. आमकां टॉवर घाल ह्या गांवांत रेंजीच मेळना. लोक भुरग्यांक त्रास करून काम करून कश्ट करून पयशे मोबायल घेवन दितले, पूण तेंचो कांय उपयोग जावपा ना दिसता. कित्याक ते मोबायल भुरग्यांक रेंजीच मेळना पळय. तेका लागून ह्या शिक्षणाक लागून ह्या भुरग्यांक आवय बाप खूब त्रास करून तांकां मोबायल घेतला, लोकांक रीण काडून घेतल्या, जाय तशें करून घेतल्या. पूण ते भुरगीं शिकपाची लोकांक उमेद आसना तेका लागून हे घेतले, पूण जे भुरग्यांक मोबायला लागून हे जावपा ना दिसता शिकपाक. रेंज मेळना लागून मागीर आतां मोबायल घेवन दिले ते फुकट जाले. हय फुकट जाले, कित्याक रीण काडून ते कश्टांतले पयशे सुद्दां ते तेंच्यान हाडून भुरग्यांक लागून दिल्ले न्हू, पूण ते कांय उपयोग जावपा ना दिसता. आज आमगे ह्या खेड्या गांवांत ही मोबायल म्हणटा आसा खरें, पूण तेका रेंज मेळना. कारण ह्या खेड्या गांवांत ते टॉवर वगैरे ते बरोबर ना. ताका लागून भुरग्यांक शिकपाक खूब त्रास जाता. आनी आज मेन म्हणल्यार ह्या ऑनलायन सगळी
शिकप जाता. ताका लागून आमच्या भुरग्यां कडल्यान चड हे खेडेगांव आसले कारणान तांकां रेंज मेळना. ताका लागून ती खूब भुरगीं तांकां त्रास भोगचे पडटा. कित्याक एकमेकाल्याक पळोवन तांकां खंय तरी रेंज मेळटा थिंगा दुसऱ्या गांवांत सयऱ्या गांवांत वचून खंय तरी वचून तेमकां कितें तरी एकमेकां मातशी गायडलायन करची पडटा. ताका लागून म्हागेली एक मागणी आसली की आमच्या ह्या गांवांनी सरकारान तरी मातशें लक्ष दिवचें. कारण ह्या कित्याक लागून ह्या सिटीत जे पळय भुरगे पळय शिकता तो विशय आमच्या ह्या खेडेगांव भुरग्यांक मेळोंक शकना. गोवा 365 खातीर बार्शीच्यान रमेश नायक रावत. गोंयचो रस्तो पुराण चालूच आसा. दवर्लीकार रस्त्यांची अवतिकाय पळोवन बेजारल्यात. इतले अपघात जाले, त्या संबंधान इतल्यो कागाळी केल्यो तरीकय रस्त्यांचो प्रस्न जाग्यार पडना अशें दवर्लेकारांचें म्हणणें. गोवा 365 फाटले कितलेशेच दीस जाले रस्त्यांचो विशय लावन धरला. झरीवाडो आणि दवल्लीच्या वासुदेव नगरातले लोक रस्त्याची अवतिकाय पळोवन तिडक उक्तायतात. जागे जाग्यार फोंडकुलां आणि गुणे भायर सरिल्ल्यान गाडयो चलोवप धोक्याची जाला अशें तेंचें म्हणणें. पावसांत ह्या फोंडकुलांनी चिखलाचें उदक भरून रावता आनी फोंडकुलांचो अदमास येना. परिणाम वाहनांक अपघात जातात, टायरांची वाट लागता, गाडयो खिळखिळ्यो जातात. आयकात दवल्लीकारांचे गाराणे. गेले जाल्यार रोड सारको गंभीर सारको हे आहा बिगड आहा सारको रस्त्याक पळोवपा ना. आतां आमी असले मनीस बरे भाशेन बरे सगळ्यात कंट्रोल करून वता. आमचे खुबशे दुयेंत लोक आसता जावं ओल्ड लेडी आसता मोटरसायकल घेवन वता आनी पडले जाल्यार तें कितें जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. पळय आतां हें घातलें बॅरिकेड घातला. जे बॅरिकेडाक गरज ना जे भाशेन ब्रिजाक घालता तशें तशें बॅरिकेड घातल्या. हेजेर म्हाका दिसता आमच्या MLA म्हणल्यार हे दोग जाणां कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. एक म्हणल्यार रेजिनाल्डा पडटा, दुसरी म्हणटा तो फिलिप नॅरी पडटा. हांच्यांनी दोगांनी लक्ष घालपा जाय की असले रस्ते हे बेगीन सारके करपा जाय. कित्याक लोक रोड टॅक्स पे हारी करता न्ही, कसले जावं मोटरसायकल जावं गाडी जावं हारी करता आनी एक्सिडेंट जाले जाल्यार कोणाक कांय मेळना. एक्सिडेंट जालो जाल्यार कोणाक कांय केअर जायना आनी कोणाक कांयच बेनिफीट मेळना. हेजेर ताबडतोब म्हाका दिसता आमगेलो बाब रेजिनाल्ड आनी बाब फिलिप नॅरीन हेचे दोगांनी इनिशिएट घेवन बेगीचें काम करपा जाय. कित्याक हो रोड सारको बिजी आहा. कित्याक लोकांक शॉर्टकट जावं तुगेलें चांदोर वचपाक जावं सांजे आरेल वचपाक जावं दवली वचपाक सारको बिजी उरता आनी कुर्तोरे वचपाक आनी कुर्तोरी वचपाक कित्याक आनी राय वचपाक सगळें शॉर्टकट जाता. सो हाका लागून सारको लोक सारको रोड बिजी आसता. हाका लागून हांव मागता हे PWD कडच्यान तेंच्यांनी बेगीनी दोगांनी आमचे MLA आनी तोय मिनिस्टर आसा तुमच्यानी एक इनिशिएट घेवन इतली फास्ट करपा जाता ते करून दाखोवपा जाय म्हाका दिसता. आनी बेगीनी केले जाल्यार खरें लोकांक खुबशें बऱ्या पडटलें. एक्सिडेंट जावपाची कमी जाता. एक्सिडेंट जावपाक कमी जातले. कॉलनी आसा वासुदेव नगर म्हणून जवळ जवळ 25-30 घरां आसा. ह्या जे इस्कॉला टायमार सुद्दां जे पेरंट्स बी वता पळय हांगा एक सामको मेन म्हणल्यार गरजेचो आमकां एक स्पीड ब्रेकर जाय. कित्याक आतां हें टेम्पल जाल्ले कारणान हांगा लोकां मुवमेंट खूब जाता आनी जी पेरंट्स भुरग्यां पावोवपाक इस्कॉला वता पळय तांकां कळना. कित्याक खुबदां अशें हांगा एक्सिडेंटूय जाल्या. थोड्या गाडयो अश्यो स्कुटरींनी पडल्या. हांव म्हजे फाटल्यान सुद्दां हांवें एकटे टिचरी सुद्दां हांगा पडल्या. ती आमची खरंगटे म्हणून टिचर ती हांगा पडली. हांव फाटल्यान आशिल्लो. कितें कांयच कळना. सडनली जेन्ना हें येता पळय लोक अशें येता पळय स्पीड ब्रेकर गरजेचो. आनी सद्या जी परिस्थिती आसा पळय ह्या रस्त्याची व्हडले व्हडले फोंडारे पडल्या आनी सामकी खूब प्रॉब्लेम जाता हांगा. गाडी चलोवपाक सारकी ना. गाडी चलोवपाक सोड खड्डे फोंड जर वाचोवपाक गेलो जाल्यार दुसरी म्हणल्यार दुसरो कोण तरी फाटल्यान सडनली येता आनी तो मुकून वता असो फाटल्यान हें करून वता. गोवा 365 खातीर दवल्लेच्यान रमेश नायक रावत. पर्यटन व्यवसाय बंद आसा. टाटा फायनान्स कंपनीच्या आदारान घेतिल्ल्यो विंगर गाडयो फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन बंद आसात. धंदोच ना. रिणाचे हप्ते खंयच्यान फारीक करतले. देखून फायनान्स कंपनीन आनीक थोडो वेळ वाडोवन दिवचो टाटा विंगर घेवप्यांनी मागणी केल्या. फायनान्स कंपनीन रिणाचे हप्ते फारीक करपा खातीर फोन केल्ल्यान तशेंच मेसेज धाडिल्ल्यान गाडयो घेवपी तरणाटे भियाल्यात. रिणाचे हप्ते भरपाक आमी न्हयकार दिनात, पूण धंदोच नाशिल्ल्यान हे हप्ते टायमार फारीक करपाक जावचे नात. देखून रीण फारीक करपा खातीर आमकां घालून दिल्ली वेळ मर्यादा वाडोवन दिवची अशें तांचें म्हणणें. पळयात. तर मागणी आमची ह्या फायनान्स कंपनी कडेन की आमच्या ह्या गोंयच्या भुरग्यां कडेन तुमी त्रासान उडोवं नाकात. तांकां प्रेशरायज करूं नाकात. तुमी ह्या भुरग्यांक तुमी एश्युरन्स दिल्ले की आमी तुमच्या फाटीं आसात म्हणून तुमी लोन दिल्ले तांकां. तुमी बिझनस करा. तुमी फायनान्स कंपनी तुमच्या फाटल्यान रावता. पूण ह्या खिणाक जर फायनान्स कंपनी तुमी ह्या भुरग्यां वांगडा रावचे ना
जाल्यार मागीर ती तुमच्या कडसून एक गद्दारी जातली. ह्या संकटाच्या वेळार फायनान्स कंपनीन ह्या भुरग्या बरोबर रावप हें एकदम गरजेचें जावन आसा. सो आमची मागणी, ह्या भुरग्यांच्या पोटार मारूं नाकात, ह्या भुरग्यांचेर दबाव हाडूं नाकात. जेन्ना ट्युरिजम चालू जातले, जेन्ना हेंच्यो गाडयो रस्त्यार येवन चालीक लागतल्यो, तांकां इन्कम मेळटले, त्या वेळार हे भुरगे न चुकता आपणाचे हप्ते, आपणाचो इंट्रस्ट हे वेळोवेळार भरतले. जी कोरोनाची संकट येयल्ले तितून जे आमकां त्रास जाला ते त्रास तुमच्या फुड्यान मांडचे खातीर सगळ्यांका एक मेन प्रॉब्लम जाता तो म्हणजे फायनान्साचो. फायनान्सवाल्यांनी जे आमकां इन्स्टॉलमेंट जे फुडें धुकल्ले आहा तेचेर इंट्रस्ट लायिल्लो आहा जो आमी बेर करूं शकना. त्या खातीर आमी सगळे हांगासर मेळ्ळे आहा. अशेंच ना की इतलेच आहा, खूब भुरगे थोडे येवंक पावनात, जे थोडे येयल्ले आहा ते आमचे बरोबर हांगा उबे रावले. आमी फायनान्साकडे मागता की आमकां तेंची मातशी मदत करची. जो इंट्रस्ट लायिल्लो आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फोंड्यां काँग्रेस अडचणीन आयल्या अशें दिसता आनी फुडल्या काळात तातूंत वाडय जावं येता अशें वातावरण जालां. काँग्रेसीचो आमदार रवी नायकाचे दोनूय पूत भाजपान गेल्या उपरांत काँग्रेसीचो मुखेली वसंत शिरसाट बिरेस्तारा मोगोवपांत आयिल्ल्याचें मोगोवपान जाहीर केलें. त्या भायर आनीक 50 काँग्रेसीचे वावुरपी मोगोवपांत वचूं येतात, मोगोवपा म्हणटा. हे काँग्रेसवाले मोगोवपांत येतात ताचे फाटलें कारण मोगोवपान फोंड्या प्रभावीपणान चलयल्लें काम. बरोच तेंप आमदार आशिल्ल्या फोंडेच्या राजकारणाचेर लोक खूश नाशिल्ल्याचेंच तातूंतल्यान दिसून येता. केतन भाटीकार सांगता. जशें की तुमी जाणा, मदीं म्हाजेर एक फेक फॅब्रिकेटेड केस घाल्ली, सेक्शन 17A लावन ताचेर म्हाजेर अरेस्ट वॉरंट काडलो आनी कितें केलें कितें केलें इशू. आनी ते म्हाजो ल्हान घर हांवें मोडलें ताचेर तांच्यांनी मॅसिव हिल कटींग दाखयलें. ते प्रॉपर्टी 360 स्क्वेअर मीटर घर आशिल्ली टोटल. जालें, ताचेर आतां ती केस चालू आहा. सेम केसीचेर सेम प्रॉपर्टीचेर म्हाजेर परत इबे आतां एक केस घाल्ली आहा. सेम सेक्शन लावन फोंड्या डेप्युटी कलेक्टर केदार नायकान म्हाजेर ऑलरेडी ताचेर इन्क्वायरी चालू आहा. आनी हांव ती केस 100% जिखतलो म्हाका ताची खात्री. आतां मडगांवच्यान परत केस घालून परत KFR घालतलो. विशाल कुणेकर डेप्युटी कलेक्टर. मडगांव सोंपलो की म्हाका ते पणजे वतले, पणजे सोंपले की आमकां सावड्ड्या वतले. अशेंच 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाजेर ते केस घालतले. गोंयान रेप जावपाक लागल्यात, गोंयान बोर्डेखोरी जावपाक लागल्यात, गोंयान मर्डर जावपाक लागल्यात. ते सगळे एका सायडीन करून जे कोण BJP गव्हर्मेंटाचेर उलयता तांकां फोंड्यान कसो घालपाचो ताजेरूच म्हाका दिसता तांच्यांनी डिपार्टमेंट दवरलाय. फोंड्या CCTV चालू ना, फोंड्या कितें जाय गात जाय सांगूं शकना. फोंड्या परिस्थिती हॉस्पिटलाची कितली दयनीय आहा हें सगळ्यांक खबरूच आहा. सो फोंड्या जॉब्स ना भुरग्यांक, फोंड्या लायटीचो प्रॉब्लेम, उदकाचो प्रॉब्लेम, हे सगळे सोडून म्हाका असल्यो ऑर्डरी म्हाका दिसता ह्यो पावत रावतल्यो. काँग्रेसीक निश्चित दिका नाशिल्ल्यान आपणे हो निर्णय घेतलो. आदलो यूथ काँग्रेस मुखेली वसंत शिरसाट सांगता. गव्हर्मेंट आशिल्लो काँग्रेसचो जेन्ना कामां जाताली, पण आतां कांयच कामां जायना. आतां अशें जालां की एकटो ह्या पार्टीन एकटो त्या पार्टीन म्हटल्यार आमकांच कळना की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो. आनी दोतोर जे लोकांचें काम करता, निस्वार्थपणे जे काम करता तें आमकां आवडलें. हांवें म्हाजे वांगडी आसा तेंचे कडेन उलयलें आमी की कितें करया. सो सगळे जाण म्हणपाक लागले की आमकां डेवलपमेंट जाल्लो जाय, आमची कामां जाल्ली जाय. लोकांक आतां लायटीचे उदकाचो सगळो प्रॉब्लेम आसा आनी जसो दोतोर सकाळ पळयना रात पळयना सगळ्या लोकांक पावता. तेंच आमकां आवडलें आनी आमी त्या खातीर आज सरा खातीर एमपीन प्रवेश केल्लो आसा आनी आमी ह्या इलेक्शनाक तांकां जिखून हाडपाचो भरपूर प्रयत्न करतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया वरिल्ल्यो खबरो. सेगीत 2 दीस 90,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्ल्या भारतान फाटल्या 24 वरांत हो आंकडो उणो जाल्ल्याचें दिसून आयला. फाटल्या 24 वरांत 75,809 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. जाल्यार 1,133 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो उणो जालो आसलो तरी कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडला. भारतात एकाच दिसा 75,809 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत
1133 जाणांक मरण आयला. 73,521 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 42,80,422 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी दिसून आयल्यात. एक्टिव्ह केसी 8,83,000 पावल्यात. 72,775 जाणांच्या मरणाची खबर आसा. जाल्यार 33,23,950 पेशंट बरे जावन घरा गेल्याची नोंद आसा. भारतांतली कोरोनान चड पिडिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्र 9,23,000 पावला. आंध्र प्रदेशांतलो आंकडो 5,06,000 पावला. तामिळनाडूंतल्यो केशी 4,69,000 जाल्यात. 4,04,000 हो कर्नाटकाचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांत 2,71,000 केशी सापडल्यात. एकूण संवसारांतले कोविड केसींचेर नदर घालीत जाल्यार 3,00,000 केशींची एकाच दिसा नोंद जाल्ली दिश्टी पडटा. संवसारीक केशी 2,75,00,000 पावल्यात. 8,96,000 लोकांच्या मरणाची खबर आसा. जाल्यार 1,95,00,000 बरे जावन घरा गेल्याचें कळटा. अमेरिकेचो आंकडो 61,89,000 पावला. 42,80,000 नोंद करत भारत दुसऱ्या नंबराचेर पावला. ब्राझीलांतली कोरोना केशींची नोंद 41,47,000 दाखयता. रशियेंतलो आंकडो 10,30,000 पावला. जाल्यार पेरूंतलो केशींनी 6,91,000 आंकडो हुंपला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. दी म्हापसा मर्चंट्स असोसिएशन वादाच्या भोवऱ्यान सापडला. हे व्यापारी संघटनेत अदृश्य फूट पडल्या अशें म्हणूं येता. ह्या असोसिएशनान गैरव्यवहार केल्यात असो आरोप तांच्याच फाउंडर मेंबरान पालिकेक केला. जाल्यार आमच्या असोसिएशनाच्या विरोधान पालिकेक कागाळ ज्या संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण केल्या तो आमचो संघटनेचो अध्यक्ष न्हूच अशें म्हापशे मर्चंट असोसिएशन म्हणटा. ह्या आरोपा फाटल्यान राजकारण आसूं येता असोसिएशन म्हणटा. आपूण म्हापसा मर्चंट्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष अशें सांगत असोसिएशनाच्या विरोधात नारायण कारेकारान पालिके कडेन कागाळ केल्ली असो संघटनेचो आरोप. तशेंच चवथी कडेन अर्थीक गैरव्यवहार जाल्ले, व्यापाऱ्यांचे हित हे असोसिएशन सांबाळिना अशे कारेकाराचे आरोप आसले. मंगळारा म्हापशे मर्चंट असोसिएशनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हे सगळे आरोप न्हयकारले. बाबा कार्यक्रम म्हाका 2 तारखेर फोन करून सांगलेले की म्हापसा मार्केट सारखे डेड मार्केट जाला, कांय बिझनस ना, म्युनिसिपालिटीन अशे स्टेप्स घेतल्या, बॅरिकेड घातल्या, पे पार्किंग केला, हे केलें, तुमी कितें करता, तुमी न्हिदल्या, म्युनिसिपालिटीन न्हिदल्या. हांवें म्हणलें बाबा हांव म्हणलें आशिशा कडेन उलयता म्हणलें आनी आमची मिटींग घेता आनी तुका म्हणलें हांव परतून रिप्लाय दिता कितें आमचें स्टँड पळय तो. आनी तेजे मदें बाबा कारेकार आनी यशवंत गोंदळकर मेळून हिंणी कांय मर्चंटांक घेवन आपलें रिप्रेझेंटेशन घेवन CPCन आनी MLAन केलें. नजर अंदाज करून ते कितें तरी हालचाल चलता मार्केटान फूट घालपाची आनी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाची अशें आमकां तरी दिसता. आमचोच एक बाजारांतलो एसोसिएशनाचो मेंबर बाब नारायण कारेकारान एसोसिएशनाचेर एलिगेशन केल्लें की पयशाचें मिस एप्रोप्रिएशन, मिसमॅनेजमेंट, काम करिना, लोकांच्या मर्चंटाच्या हिता खातीर काम करिना, हे सगळे फॉल्स आसा. हे सांगपा खातीरूच आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसली. कारण बेजिकली म्हणटा ते आमचे अकाउंट्स जे आसा ते ऑडिटेड अकाउंट्स आसा. आनी ह्या लास्ट 2 AGMांनी सांगपाक सोदता की बाबा कारेकर स्वता येवकूच ना. त्यामुळे कितें काम चल्ला, वेव्हार चल्ला एसोसिएशनाचो आनी कितें हिशोबाचो विशय आसा हो त्या AGMा पेक्षा उत्कृश्ट जागो आनीक खंयचो नासता. आनी ते तांकां तेन्ना स्वताच ना थंयसर तें तांकां खबर ना, ही बरोबर गजाल आसा. लोकांच्या मदीं गैरसमज करप आनी तो बी महाप्रसादाच्या उत्पन्नाचेर गणपती खातीर कोण सामको मूर्ख पिसो मनीस बसून किंवा भुरगो मनीस बसून गणपतीचे देणगी वयल्यान पयशे आपूण खावचो ना. 10,000 लोकांचे जेवण केटरिंग करतना सगळे वेपारी बंधू वांगडा असतात. जाल्यार म्हापशे मर्चंट असोसिएशनाचो फाउंडर मेंबर जाणें असोसिएशनाचेर आरोप केले तो नारायण कारेकार कितें म्हणटात पळयात. आमी जे गेल्ले म्युनिसिपालिटी मागपा खातीर गेल्ले, ते जे रिलेशन आसा आमचे तेंच्या कडेन आनी एक जाणा भितर भायर सरना, फुडें सरना आनी म्हणून तांकां ते फुडें सरले व्यापाऱ्यांनी. आनी त्या व्यापाऱ्यान म्हाका फोन केलो लास्ट मिनिटाक, तेन्ना हांव थंय वचून रावलो. त्यामुळे हांवें पर्पजली हांवें बाबा तांकां हांकां डावलपा खातीर किंवा हांकां बाबा हेंचो म्हणटा तशें वेगळे पाडपा खातीर अशें म्हाजें मनान मात सुद्दां हेतून अजुनूय ना. कारण अजून हांवें तांकां परत म्हटलें, म्हाज्या हितून म्हटलें, हांवें स्टँड म्हटलां की व्यापाऱ्यांच्या हिता खातीरूच हांव वावुरतलों.
गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां आमच्या www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आणि सांबाळात भलायकी तुमची आणि शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.